कोळसो अडवपा खातीर वेळीकार मरपाक तयार. कोळशाचो धुल्ल खावन जगचे परस पुलिसांच्यो बुलेटी खावन मरप परवडटले. आंदोलक पेटल्या तेमाक आमदार आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक काडलो घाम. गोंयभर कोळशाचो हुलोप. विजे वयली गरमागरम डिबेट जातली बुधवारा. निलेश काब्राल विरुद्ध वाल्मिकी नायका मदीं रंगतले उतरांचे गैर. वाल्मिकी म्हणटा आनीक दिव नाका निमता, उलोवपाचो आयला वेळ. एमपीटींतल्यान जाल्ल्या बेकायदेशीर खण वेव्हारांच्या विरोधान काँग्रेसीन काडलो मोर्चा. खण मालाचे येरादारीत मंत्री घुसपल्ल्याचो केलो आरोप. करा चौकशी, ना जाल्यार वयतले कोर्टान. कोरगावचे नार्कोटिक्स धाडीत पुलिसांनी धरले दोगांक. जप्त केली 20 लाखांची घुवळी वखदां. भांगेची रोपां जप्त करपाची फाटल्या 2 म्हयन्यांतली ही 6वी खेप. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. मेले बगर कसलीच क्रांती जावंक ना. गोंयांतय ती करपाक आमी तयार आसात. कोळशाचो धुल्ल खावन जगचे परस पुलिसांच्यो बुलेटी खावन मरपाक तयार आसात. आमचो राजकारण्या वयलो विश्वासच उडला. राजकारण्यांचे आयकपाचे दीस गेले. आता राजकारण्यांक लोकांचे आयकून घेवचे पडटले. वेळीकार तेमांक पेटल्यात. राज्याची पर्यावरणीय गिरेस्तकाय तिगोवन दवरपा खातीर मरपाची तयारी दवरल्या. वेळी चलिल्ले रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचे काम बंद उडोवपाचें उतर थळाव्या आमदारान दिल्लें, पूण रेल्वेन काम चालूच दवरलें. शेवटाक लोकांकच तें काम बंद उडोवचें पडलें आनी तेका आंदोलकांनी थळावो आमदार लुईझीन फालेरोकच जबाबदार धरलो. लोकांनी बोवाळ घालतकच उपजिल्लोधिकाऱ्याक कोंकण रेल्वेच्या कंत्राटदाराक तोंडी काय जायना काम बंद करपाचो आदेश दिवचो पडलो. मंत्रिमंडळाचो निर्णय येसर ते काम बंद उरतलें. There are 3 issues. Issue number 1 is they have not taken permission of the local self-government, and that is the trial. Number 2, I said there is an agitation and this work has to stop. So she has taken a decision and told the railways to stop the work immediately till further decision is taken. काल जो WRD मिनिस्टर आसा आनी वेळीचे MLA आसा तांणी येवन एश्युरन्स दिलें की सगळें काम बंद जाता म्हण. अजुनूय बंद ना. पळय, त्या दिसा हांवें WRD मिनिस्टराचो एक व्हिडिओ पळयला दॅट आय एम अ लीडर अँड पीपल हॅव टू फॉलो मी. गेले ते दीस वी वॉन्ट टू टेल हिम यू फॉलो द पीपल. तो तर लिडर आशिल्लो अँड इफ यू हॅड टू एक्ट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल आयज हो इश्यू जावपाचो न्ही. लोकांक रस्त्यार येवपाची गरज नाशिल्ली. सगळ्यांक कितें ना कितें मेवुल्लें आसा अँड वी विल प्रूव एट द रायट टायम. पॉकेटां भरलेलीं आसा म्हूण तांची तोंडां बंद आसा. तुवें फाल्यां कॅबिनेटीन हो इश्यू हाडया म्हणला. जर फाल्यां जालें ना तर आमी तरी रावता. आमकां खबर आसा फाल्यां कॅबिनेट मिटींग जावची ना म्हूण. तितलो आमकां कित्याक आमकां खबर आसा. टील दे डोंट गेट परमिशन फ्रॉम अडानी कोण आयकपाक ना. आनी सपोज फाल्यां कॅबिनेट डिसिजन जालें, इफ दे से दे गोइंग टू स्टॉप द वर्क, वेल एंड गुड. अदरवायज वी विल एक्ट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल एंड द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. सगळे लोक एक जाण हांकां दाखयतले हे बुद्धवान पळय आसा सांगतात लिडर म्हूण तांकां आमी दाखयतले. लॉ अँड ऑर्डरची प्रॉब्लेम ना. मारले कोणा मोर्चे पडटले. विदाउट सॅक्रिफायस नो रेव्होल्युशन हॅज बीन अचीव्ड द गोल. कोणाक तरी आमकां मोर्चेच पडटले आनी आमी रेडी आसा. कित्याक आमी तर जिवे उरले जाल्यार कोळसोचे धुल्लो खावन लोक मरतलो. सो एटलिस्ट बुलेट खावन मेल्ले बरे. वेळे मंगळारा उपजिल्लोधिकारी ज्योती कुमारी पावली. तिने लोकांक सांगलें लँड इन्क्विजिशन जालें आनी कॉम्पेन्सेशनय भेटयलें, पूण पंचायतीन NOC दिले बगर गांवांतले जमिनीचेर कोण कसो कितें दावो करपाक शकता हो थळाव्यांचो प्रश्न. डबल ट्रॅकिंगा खातीर जेंच्यो जमनी गेल्यात तेंची कितें अवतिकाय जाल्या. आयकात त्यांच्याच तोंडांतल्यान. ताणें एक लेटर बरयल्या गव्हर्नराक की ही पळय केस केल्या 15 लोकांचेर ती फाटीं घेवपाची. तें म्हाका एक फकाण कशें दिसता. हे लॉ अँड ऑर्डर टुडे इज अंडर द होम मिनिस्टर अँड ही इज द चीफ मिनिस्टर. ती लेटर चीफ मिनिस्टराक बरोवपा जाय, होम मिनिस्टराक आनी DGP. तांकां बरयनासतना तुवें गव्हर्नराक बरयला. पयल्या सुवातेर गव्हर्नर हांगा ना. गव्हर्नर आसा महाराष्ट्रात. तो केन्ना येता पळय तेन्ना. सो वेर इज द विल. सेकंड, आज जे हांगा कितें एश्युरन्स डेप्टी कलेक्टरान दिला? डेप्युटी कलेक्टरान कांयच एश्युरन्स दिवना. ती कित्याक आयिल्ली तें आमकां कोणें आपयला ती खबर ना. बट आमकां MLA ऑफ नावेलीन सांगलें की आपणें आपयल्या म्हण तिका.
आनी ती फक्त सांगूंक सोदताली लँड एक्विजिशन जालें कॉम्पेन्सेशन दिलें वी हॅव ऑब्जेक्शन टू दॅट हू आर दीज ओनर्स कोणाक कॉम्पेन्सेशन मेवलां सेकंडली आमी त्या एक्विजिशनाचें उलयतना तुमी म्हणटात की बांदपाक परमिशन आहा कोणाचें परमिशन आहा काल इश्यू आशिल्लो की तुमी पंचायता कडेन परमिशन मागलां पंचायत म्हणटा आमकां एप्रोचूच जावंक ना हांव तर म्हजी प्रॉपर्टी घेतलो हांगा घर बांदपाक जाता ना आय हॅव टू टेक परमिशन 73rd अमेंडमेंट इज एम्पावरींग द पंचायत आनी ताणें रेजोल्युशन घेतलां की आमी हें डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवचें ना आनी आयज आमकां दाखयलां आनी ते डिप्युटी कलेक्टराकूय दाखयलां So government is just trying to push the agenda of double track and coal under pressure from Adani and Konda. उदो आमगे सारखे वचना शेतांतल्यान तेणे उदो वचपाक अशें होलमान दिले होल्स मारले बुराक मारले पूण ते सकयल मारपाचे तेणे वयर मारले ते बुराक आनी तेका लागून आमगे सगळें उदो थिंग उरता वयले सगळें उदो येता आनी सगळें थिंग वता आनी आमगे शेत सारकें जायना ते पेड्यार जाता आमगे शेत आतां आमकां तेणे कोला ट्रक्स येता म्हूण सांगिल्लें ना म्हणटरी हाले आमगे शेत पेडा जातले पोल येल म्हणटरी दुसरे म्हळ्यार आमगे हेच गोरिंग आमगे हिंगा आहा तेंकोन आहा आमगे थिंग 14 स्क्वेअर मिटर गेल्या म्हणटरी हाले आमकां बाय आहा उदका त्रास जातले आमगे भुरग्यांक त्रास जातले म्हणटरी आमकां तेंकोन पोल नाका जाय जाल्यार आमी तुमगे पयशे दिको पोतून दिता आमगे स्वात आसते सारकोऱ्यान दिये कित्याक म्हळ्यार तुमगे फोट सांगून घेतले सारकोऱ्यान दिये आमी पयशे दिताय पोतून गोवा 365 खातीर वेळीचंद रमेश नायक रावत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक गोंयकारांचो खऱ्यांनीच मोग आसा जाल्यार सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता आदीं तेणें गोंयांतले 3 मेगा प्रकल्प रद्द करचे गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायन मागला. मुख्यमंत्री ह्या नात्यान गोंयकारांचो हित राखून दवरपाचे बाबतींत सावंत पुरायेन अपेशी थारला. उदरगतीच्या नांवान तो गोंयचे गठ्ठण करपाक फुडें सरला. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायचो सणसणीत आरोप. मंगळार दिसा परत एक फावट विजय सरदेसायन भाजपा सरकाराचेर बाण सोडले. उदरगतीच्या नांवान पोरण्या गोंयचे आध्यात्मीक शार तो नश्ट करपाक सोदता असोय घणाघाती आरोप ताणें मुख्यमंत्र्याचेर केलो. मुळात हें सरकारच गोंयकार विरोधी आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. आयकात विजयाक. Everything what we did was part of a common minimum program. We were not allowing any increase in handling of coal. I had very clearly said that coal should be handled in a closed way, not open handling of coal. So these 10 people have actually been bought by the BJP. They have not gone there. They have been bought and विकते घेतल्या नुसते कशे घेता तूं बाजारात वचून कित्याक विकते घेतल्या why did they go? They are telling the people that we have gone for development. Now BJP is saying this is development. So they went for this only. And if they have not gone for this, they should resign tomorrow. तुम्ही मातशे चतुर राहा. तुम्ही उगीच कितें आयकले म्हणटा हे मोगात म्हणटा. काल एकल्यान म्हणला की ते डॅरिंग म्हणून प्रमोद सावंताचे कसले डॅरिंग हे? थंय केला फिक्सिंग. कोर्टान कितें जातलें तें पळोवया म्हणलें. नोटीस धाडपाक इजी जाता. नोटीस कोणी धाडटा? हाडले पैसे तो दाखोवंक सोदता की आपूण बाबा पोल्युशन जाता हे पैसे करता म्हणून लोकांक पैसे 150 कोटी नाका तुका. इफ यू आस्क द पीपल विल से 300 कोटी फाल्यां जितल्या दिता जाल्यार तूं नाका पूण आमकां पोल्युशनच नाका म्हणून. आमचे मडगांव मतदारसंघात मडगांव आनी फातोर्डा मतदारसंघात मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान रिजर्वेशनां 4 तरेचीं जाता. एक लेडीज, एक ST, एक OBC आणि एक जे जनरल आहा. सो अशें जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार थोडे लेडीज OBC जावंक शकता, थोडे लेडीज ST जावंक शकता. ST म्हणटा ते फक्त फातोर्डानूच आहा म्हणटकर एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ST आमचेर ते पडटा. ऑल दीस थिंग्स वाय आर दे प्लेइंग हायड एंड सीक. माय challenge to the government is if you have anything to show, come open now. सरकाराक जर आपालिपा करपाचें ना जाल्यार सरकारान आतां सांगचें की बाबा आमच्या मनात कितें आहा, रिजर्वेशन कितें आहा, डिलिमिटेशन कितें आहा तें सांगचें. चीफ मिनिस्टर आनी टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर बाबू कवळेकारान स्टेटमेंट काडूंक जाय की आमी जे कन्सिडरेशनान घेतला एजेंडा आयटम तो आमी भायर उडयतले. म्हाका भितरल्यान कळ्ळां तांचे भितर वचून जे कोण थोडे लोक
युनिफॉर्मली 150 मीटर ना, दोन्ही सायडीन युनिफॉर्मली 150 मीटर आसूं जाय. आनी जाय थंय आपली बिल्डींग घेवपा खातीर मातशें भायर घेवन भितर जाय त्या भशेन केल्लें आहा. आनी जे हो गोंयचो आवाज बिवाज जे सगळे आशिल्ले आमचे वेळार जे बोवाळ करताले तांकां मान दिवन आमी तेन्ना विक्टोरिया फर्नांडीस म्हाका मेळपाक आयिल्ली. हांव तिका मेळपाक सकयल गेलो आनी तांकां मान दिवन आमी ग्रेटर पेडीएची बॉर्डर सगळ्यो कट केल्यो आनी ते एक इस्टर गिफ्ट म्हणून लोकांक दिलें. आज फेस्ताची गिफ्ट कितें दिता तूं? जर खरें तुमी गोंयकाराचो सरकार हो, सावंतवाडीचो जर सरकार न्ही हो, जाल्यार हे गोंयचे साहेबाचे फेस्ताचे पयलीं हे क्लियर कट स्टेटमेंट काडून सांगचें की बाबा हे आमी हो प्रपोजल आमी ड्रॉप केला. गोवा 365 खातीर फातोर्डेच्यान संदीप तुयेंकार. पालिका आणि विधानसभा वेंचणुक्यो लागीं पावपाक लागल्यात. हे फाटभुंयेर राजकी गैर आणि राजकी आरोप प्रत्यारोपांचो शिवर सुरू जाला. वास्कोचो नगरसेवक दाजी साळकारान वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाचेर बाण सोडल्यात. तो म्हणटा आमदारकेच्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळान वास्को मतदारसंघात उदरगतीची कामां करपाक कार्लोस आल्मेदाक अपेस आयला. साळकार म्हणटा भाजपा सरकार गोंयाची उदरगतीच्या वावराक लागला, पूण वास्को मात फाटीं उरला. सेगीत आश्वासनां दिवन लेगीत वास्कोचे साबार प्रकल्प हुमकळत पडलेत. दाजीन फुडें वचून सांगलें हे खेपे आपूण पालिका वेंचणूक लढोवचो ना, नव्या चेहऱ्यांक संद दितलो. पूण मुरगांव पालिके खातीर तेचे पॅनल मात आसतलें. तेन्ना सगळे गोंयभर हें आशिल्लें, तेन्ना थोडी कंपल्शनूय आशिल्लें, मेजॉरिटीनूय नाशिल्लें. कितें कंपल्शन्स आशिल्लें हांव ताजेर डीप वचना. पूण जेन्ना आतां BJP गव्हर्मेंट सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंट करता जाल्यार वास्को कित्याक अशें स्टेप मारलेली ट्रिटमेंट. 2 वर्सां वास्कोकारांक आमी 1 वर्सान 10 वर्सां जालीं. ही 10 वर्सां ताणें आमकां फाटल्यान व्हेल्या आनी हो अशी ताणें फसवणूक करपाची गरज न्ही हें ताका खबर नाशिल्लें. एक MLA जायना जाल्यार काम आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें. आतां तशें आमी पयशे दिल्या, आमी मोठ्या मळ्यान सगळ्यांनी मेळून 25 कॉन्सिलरांक मेळून आमी ताका पयशे दिल्या कॉन्सिलाचो. सो हो कॉन्सिलाचो प्रोजेक्ट. पूण तुवें जेन्ना एक आमदार म्हणून तुवें खंयचोय प्रोजेक्ट हाडटा तुजी जबाबदारी आसता ते सगळे फायनान्शियल एप्रुवल घेवन मागीर काम सुरवात करपाचें. आज खंय तरी आमी आयकतात की तो कोण कोर्टान गेला, कोण स्टॉप करता. आतां आमकां भंय जाला की आमचे पयशे आतां हाकाय ना जाले आनी आमच्याय वोटाक ना जाले. आनी आतां पसून मिलिंद नायकाचो सपोर्ट आसा म्हणूनच ते ताका 23 कोटी रुपया पावल्या न्ही. सो वेन मिनिस्टर इज सपोर्टींग इट वॉज युअर ड्युटी टू गो टू द मिनिस्टर अँड गेट युअर वर्क डन. पण सगळे इगो हातून जायना. थोडे तुवें मातशें बँड जालें जाल्यार सगळीं कामां जाता ह्या जगान. सो तुका सपोज बँड ना, तुका सपोज वास्कोकारा खातीर पॅशन ना जाल्यार कोणूच काम करूंक येता. आमकां वास्कोकाराच्या खातीर कितें तरी करपाक पॅशन आशिल्ली पूण आमी 4 म्हयन्यांनी इतली कामां हाडली. तुका सपोज पॅशन आशिल्ली, आज स्टेट गव्हर्मेंट आसा, तुका एक्सक्यूज ना सांगपाक. आनी सगळे कडेन डेव्हलपमेंट जाला, वास्कोच कित्याक जायना हें आमचें एक हें. BJP गव्हर्मेंट इज डुईंग डेव्हलपमेंट ऑल ओवर गोवा. आज खंय ब्रिजीस जाता, रस्ते जाता, करमळे सारके भागांत इंटिरियर रोड सगळे हॉटमिक्स जाता, इंटिरियर रोड. आनी आज तुमी सिटीन एक रावंड मारून पळयात, तुमी रस्त्यार. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एमपीटींतलो ट्रान्सपोर्ट शिपींतल्यान व्हेल्लो आयर्न ओर 3 दिसां भितर परत एमपीटींत हाडचो काँग्रेसीन मंगळार दिसा मागला. तशें केलें ना जाल्यार कोर्टान वतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. पळयात. थकबाकी भरिनासतना खण माल MPT भायर व्हरप्यांचेर खण संचालनालयान कारवाय करची अशें काँग्रेसीन मागला. खण खात्यान कारवाय करतले अशें उतर दिल्ल्याचें काँग्रेस म्हणटा. ह्या बेकायदेशीर वेव्हारांत खण खात्यातले अधिकारी गुंथले आसूं येतात असो दुबाव काँग्रेसीचो म्हणयारो संकल्प आमोणकरान उक्तायला. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आमी 3 दिसाचो डेप्युटी डायरेक्टरा कडेन टायम दिल्लो आसा आनी डेप्युटी डायरेक्टराक सांगलेलें आसा 3 दिसां भितर जो माल आमचो जो नॅशनल संपत्ती आसा, जो नॅशनल आमचो जो माल आसा तो इमिजिएटली जो बोटीन घातलेलो आसा, ऑलरेडी बार्जिनसून व्हरून बोटीन घातला 1965 अकॉर्डिंग टू देअर रिकॉर्ड. तो इमिजिएटली बावडो माल थंयसून काडून तो परत आसा तसो बार्जीन घालून तो परत प्लॉटाचेर हाडपाची गरज आसा. कित्याक तो माल जो आसा तो अनएकाउंटेड माल, तेजी कांयच अकाउंटेबिलिटी ना. तो ना ही ऑक्शन जाल्लो आसा विदाउट अकाउंटेबिलिटी, विदाउट पेमेंट,
पेमेंट करनासतना माल आमचो जी देशाची संपत्ती तुम्ही कशी व्हरोंक शकता हो तेजे कडेन क्वेश्चन केलेलो आसा. जस्ट थंयसर एक मंत्री जो स्ट्युडोरींग करता, जो MN कन्स्ट्रक्शनच्या नांवान मिलिंद सोगुण नाईक, हो जो मनीस थंयसर स्ट्युडोरींग करता आनी तेज्या इन्फ्लुअन्साचेर जर तुमी जो माल जो आमचो देशाचो माल संपत्तीचो MPDन भितर पडलेलो आसलेलो तो कितें करता, MPD वर्साक एकदां तो माल काडटा. तो माल तेंच्यांनी स्क्रिनींग मशीन घालून, बुलडोजर घालून, एस्कावेटर घालून, व्हील लोडर घालून तो थंयसून एस्कावेट करपाक लागलेलो आसा आनी 5,000 माल टन काडलेलो आसा आनी तेंच्यांनी बताचेर दवरलेलो आसा, बत नंबर 9 सो तेज्या लागून आमी डायरेक्टरा कडेन येयलेले, मायन्स एंड डिपार्टमेंटा कडेन ताका वॉर्न केलेलो आसा 3 दिसां भितर जर माल येवना जाल्यार तुमी रेडी रावा कॉन्सिक्वन्सीस फेस करपाक. तुमी टोटल रिस्पॉन्सिबल आसतले. आमची देशांची संपत्ती तुमी इल्लिगली चोरयान व्हरोंक शकना. कित्याक लास्टान जेन्ना नाफ्ता येयली तेन्ना नाफ्ताव तेणें चोरली आनी विकून पयशे खाल्ले. जेन्ना नाफ्ताचो बोट जी आसली नुसी नलिनी स्क्रॅप केली तेजे पयशे खाल्ले. थंय कोलाचेर पयशे खाता, कोल ट्रान्सपोर्टाचेर पयशे खाता, कोल हँडलिंगाचेर पयशे खाता. ईच एंड एवरी एक्टिविटी जी थंय पोर्टान चलता तेजेर तो पयशे खावपाक लागलेलो आसा. दर ह्या 3 दिसां भितर एक्शन घेयना. आमी आमची तयारी दवरलेली आसा. आमी स्वता खातीर न्हय तर आमी दुसऱ्या खातीर वावर करतले. पण आयज हो प्रकार पळयल्या उपरांत तुमी ते सांगता आमी आमच्या वरिश्ठां मुखार मांडटले. पूण हे दोळ्या मुखार दिसता की आयज ज्या मंत्र्यांचें काम आमची संपत्ती राखपाचें आसा तेच मंत्री आयज लुटपाक लागल्या. हें तुमी मान्य करता? वरिश्ठां कडेन उलोवचें पडटलें काय तुमी मान्य करता? मान्य करता. ह्या गोंयच्या भाजपा सरकाराक आनी भाजपा पार्टीक ह्या एकंदरीत सगळ्या प्रकारांचें कमिशन वयता आनी त्याच खातीर हेचेर कोणूच उलयना. अरे आमच्या गोंयची ही संपत्ती, आमच्या देशाची संपत्ती जे राखतले म्हणून हेंच्यांनी राजभवनाचेर सोपूत घेतलो आनी आयज तेच लोक लुटपाक लागले. हे सर तुमकां कशें दिसता? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. निलेश काब्रालान गोंयकारांक जाप दिवपाचो होच वेळ आनी आनीक निमतां आनी आपालिपा उपकारचो ना. उलोवपाचो वेळ आयला, आम आदमी पार्टीचो फुडारी वाल्मिकी नायक म्हणटा. बरीच उमळशीक लागून राविल्ली वादग्रस्त विशयावयली डिबेट आता बुधवाराक गोंयचे राजधानी जावपाची आसा. कांय दिसां आदीं आप लिडरान वीज मंत्री निलेश काब्रालाक वीज आनी कोळशेचे विशयाचेर चर्चेचें आव्हान दिल्लें. सोमार दिसा वीज मंत्री निलेश काब्रालान आम आदमी पार्टीच्या वाल्मिकी नायकाचें हें आव्हान स्विकारलें. आतां ही वादावादी बुधवारा जावपाची आसा EDC कॉम्प्लेक्सांत सांजे 4 वरांचेर. हांव एज अ कॉमन गोंयकार, एज आम आदमी, सामान्य मनीस कसो तांचे बरोबर ह्या इश्यूचेर डिबेट करपाक तयार आसा. तेन्ना तांचे कडेन एवॉयड करपाक आनी कांय उरलें ना. आमी चॅलेंज दिल्ली ती बिरेस्तारा आनी म्हाका दिसता तांणी आतां एक्सेप्ट केले. काल 5 दीस खूब चिंतचें पडलें तांकां, ही सुद्दां एक्सेप्ट करूं काय नाका. लास्टाक म्हाका दिसता ही एक्सेप्ट करूंक नाशिल्ली जाल्यार द मिनिस्टर and this government and the BJP would have had to suffer huge embarrassment and तांकां काय ऑप्शन नाशिल्लो म्हणून तांणी ही डिबेट एक्सेप्ट केली. जावं एक्सेप्ट केली. इट इज रिफ्रेशिंग टू नो. पहिल्यांदा म्हाका दिसता अशी एक मिनिस्टर आनी एक सामान्य मनशा मदीं एक डिबेट जातली आनी लोकां फुडें कोणाचो मॉडेल बरो, आम आदमी पार्टीचो मॉडेल बरो काय भारतीय जनता पार्टीचो मॉडेल बरो ऑन द इश्यू ऑफ पावर हे लोकां फुडें फाल्यां क्लियर जावन ही डिबेट फाल्यां EDC हॉलान वेडनसडे सांजे 4 वरांचेर EDC हॉलान जातली. अनफॉर्च्युनेटली ही पब्लीक डिबेट जावपाची आशिल्ली पूण जशें काब्राल बाबान अनाउन्स केला की हातूंत पब्लीक अलाउड नासतलो पूण जावं आमचे मिडियाचे भाव भयणां आसतली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. कोरगांव पेडणेचे नार्कोटिक्स धाडीत मंगळारा पेडणे पुलिसांनी दोगांक धरले. हे धाडीत तेंच्यांनी भांगेची रोपां, गांजा आनी चरस मेळून 20 लाखांची घुवळी वखदां जप्त केली. फाटल्या 2 म्हयन्यांत भांगेची रोपां ताब्यात घेवपाची ही 6वी खेप. पेडणे पुलिसांनी घातिल्ले धाडीत 8,600 रुपयांचो गांजा, 5,60,000 रुपयांचो चरस आणि 14 लाखांची भांग जप्त करून त्याचो पंचनामो केलो. कोरगांवच्या एका घरात पुलिसांनी ही धाड घातली. भांग रुजोवपा खातीर अनुकूल वातावरण तयार केल्ल्याचे पुलिसांचे नदरेक आयले. ट्यूबलायटी, तापमानाचेर नियंत्रण हाडपी यंत्रणा आणि काय फॅन एके कुडीत सापडले जातूंत भांगेची रोपां वाडयताले.
हे केशी संदर्भात पोलिसांनी मुंबईच्यान 34 वर्सां पिरायेचो लार्सन रिचर्ड आनी 44 वर्सां पिरायेच्या सांतान डिसोजा ह्या थळाव्या कोरगांवच्यान धरलो. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. परतून घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चोरून हाडिल्ल्या गोरवांक भरपी वाहन आडोवन फातर्पे बाळीच्या लोकांनी ते पुलिसांच्या सुवादीन केले. ह्या संदर्भात तेंच्यांनी सोमार दिसा पुलिशेन कागाळी नोंदयल्या. ताचे आदीं आपली गोरवां चोरयेक गेल्ल्याच्यो थळाव्यांनी कागाळी केल्ल्यो. ताब्यात घेतिल्ल्या गोरवांक मारपाक व्हरताले असो आरोपय थळाव्यांनी केला. आज फातर्पा बाळ्ळी ह्या गांवच्या लोकांनी आनी चड करून यंग भुरग्यांनी आज जी चोरून गोरू व्हरताले ती गाडी आज धरले कडेन आसा. आनीक ह्या गाडयांक 3 गोरवां आसलीं. ह्या 3 गोरवां पैकी एक गोरू जेन्ना पुलीस स्टेशनार ही गाडी हाडली तेन्ना सुटून गेले. आनीक आज सगळे भुरगे जे यंग भुरगे फातर्पे आनी बाळ्ळीचे आसात ते आज कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनार आसात. हे भुरगे जे गांवचे आसात ते कितलेशेच दीस जाले एक हें करताले की प्रत्येकानी गोरू चोरून व्हरता म्हूण कंप्लेन बी जाल्ली कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनार. पूण हेजेची एक पायट अशी दवरून तेणी ते रावताले आनीक ड्युटी करताले. तर आज तांकां अशीच करून एक गाडी जी पिकअप आसा धाकटी ती आज तांकां मेळ्ळी आनी तितूंक गोरू घातले आस ती कळ्ळी तांकां. ह्या हेजेर तेणी गाडी हाडायली आनीक पळयली जाल्यार तांकां भितर गोरू आसले कळ्ळी. ही गोरू अशी करून बांदले की सामके गळ्या सुद्दां ओडून बांदले अशें म्हूण ते सांगतात. ही गाडी हाडायतर एक तेणी रोखडेच पुलिसय आपयले आनीक सद्या ही पुलिसय कुंकळ्ळे जी पुलीस आसा तेंच्या हातीन दिले कडेन आसा आनी तेणी कंप्लेन फायल केले कडेन आसा. आयज सांजे 7 सुमार आमगेले भुरग्यान आमकां फोन केलो की एक गाडी नोट डावन जाला की ती गोरवां घेवन वयता म्हणून. गोरवां घेवन वयतकीर अर्जंटली एज अ प्रोटोकॉल आमी पुलिसांक फोन केलो फर्स्ट ऑफ ऑल आनी मागीर त्या रिक्षे कडेन धांव मारली. पळय जाल्यार एक गाडयेंत खचाखच तेणे टाटा एस गाडी तेतून भितर 3 गोरवां भरलात. 3 गोरवां भरला तेणे तांकां असो बांदून दवरला की ती गळ्या फुगार जावन आसली. आमी विचारलें बाबा ती गोरू घेवन तूं खंय वता. तो म्हणपाक लागलो आपूण पोसपा व्हरता खंयच्यान हाडला. ताजेन आन्सर ना जालो. करूं येता फाटले 1 म्हयनो जालो सगळ्यांनी नोट केल्लें आनी फाटल्या आमगे भुरग्यांनी पुलीस स्टेशनार कंप्लेनूय दिल्ल्यो आसात की आमगेंची गोरवां थोड्यांनी आपल्यागे गोरवां चोरली म्हणून सुद्दां हें केल्लें आसा कंप्लेन दिल्ले आसात. आनी फाटली एक 9 तारखेर आमगे विवेक म्हणटा तेणें पुलीस एक गाय बांदली आसा ती रानाक नोटीस केली आनी तेणें व्हिडिओ काडलो आनी व्हिडिओ फेसबुकार लायव्हय केलो की ती गाय रातीन तेंगे पॅटर्न कसो तेमी गायेक रातीन येतात बांदून पळयता आयडेंटिफाय करता गांवां येता आनी खंय गोरवां बसले उरता ती ते गोरवां बांदून दवरप रातीन येवप सकाळ फुडें मध्यानीर येवप तांकां ट्रँक्युलायझर कितें मारप आनी तांकां बेशूद करप गाडयांक घालप पायलप करप आनी व्हरप आनी ते इल्लिगल स्लॉटर हावजां वचून स्लॉटर करप. आज हो इन्सिडंट व्हडलो जालो त्या गांवच्या काही तरुणांक पयले आनी लोक जमले आनी आमी पुलिशेन हाडले. पण अशें समजून येता की हे खुबशे गोश्टी घडटा. लास्ट टायम दसऱ्या टायमार हो सेम इन्सिडंट जाल्लो आनी ओवरऑल एक आतां जशें जागृताय ह्या तरुणांनी पयलें आमी जशें करून हें केलें तशें पुलिसांतल्या कडल्यान कितें येना. पुलीस पेट्रोलिंग आसता बट ह्या पेट्रोलिंगाचें खंय लक्ष जाता काय ना. बाबा त्यो रातच्यो ट्रॅव्हल करता तितल्यो आनी इतले कंजस्टेड हितून आनी तेजे कडेन उत्तर काय आसना. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे जेन्ना गाय विकती व्हरता बाबा कोणी ती विकती घेतल्या ती खबर आसपाक जाय डॉक्युमेंट आसता काय आसता. बट आज त्या थंयचे लोक आसले तेंचे कडेन कांयच उत्तर नासलेलें. एका उत्तराचे टाळटाळ करताले. म्हणजे ओवरऑल आज हे गोंयान खंय गोमंतक म्हणटाले गोंयचेक म्हणजे गायेची जर अशी दुर्दशा तर दिसून येता आमकां. फातोड्ड्या जावपी गौरांची मॅच सहज सोपी आसची ना. म्हजे खातीर ती खूप महत्वाची देखून आमी लक्ष केंद्रीत केलां आनी कशें करून आमकां 3 पॉयंटांनी ती जिखपाकच जाय. मुंबई सिटी एफसीचो हेड कोच सर्जिओ लॉबेरोन सांगलें. एफसी गोवा विरुद्ध मुंबई सिटी एफसीचो महासामनो जावचे आदी बुधवारा दीस सर्जरीयन हें विधान केलें. फातोड्डेच्या PNJ स्टेडियमाचेर बुधवारा FC गोवा आनी मुंबई सिटी एफसीचो सामनो जावपाचो आसा. सुपर लीग 2020तल्या ह्या सामन्याची सगळेच उमेदशीकेन वाट पळयतात. हे मॅची आदी सर्जिओ लॉबेरो गोवा 365 कडेन उलयलो. FC गोवा बरोबरचो सामनो मनरिजवण करपी आनी उमळशीक वाडोवपी थारतलो अशें सांगतनाच मुंबई सिटी जिखपाची आस्त दवरतात अशें ताणें सांगलें.
Yeah, I can tell you is one game more, but it's not true because it's obviously it's a special game for me. The last 3 seasons, I worked as a head coach in FC Goa. I live and I had good memories because we achieved a lot of things. The first title in the story of the club. We get them the opportunity to play in Asian competition. After arrived FC Goa and the team is in the bottom on the table. We played three players in a row, increased the number of the Indian players in the national team. I had a lot of good memories. I had friends there, my former players, staff, and it's a special game for me. But tomorrow we need to compete well and to try to win the game. I am more concerned about the injuries than the suspensions because the suspensions is possible to avoid, but the injuries is difficult. All teams worked in a short time in a very difficult pre-season, and this situation is possible to happen, but we need to solve this. As a coach, I have a very good squad and there are not excuses about missing some players. I think it's not possible to compare tomorrow's game because FC Goa played very different Northeast United. I respect all styles of play, but I think it's a different game. Very difficult game. It's not possible to last game with tomorrow. Hugo, Jahu will be missing tomorrow. And so what are your comments on that? One of the key player will not be playing tomorrow. And however, you'll be also facing your former team out there. And that was at Fatorda, where it's the home for FC Goa. So what do you have to say on that? And as well as missing Jahu tomorrow? Yeah, of course, it will be missed tomorrow for us. But we have other competitive player who can replace him and play very well on the pitch. So I think it's not a detail, but we can play very well without him and with another player in his place. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. राज्यातले हवामान आसा तशें सामान्य उरतले. रातच्या वेळार थोडे शी पडू येता पूण दिसा वेळार गरमी जाणवतली. पावसाची शक्यता तशी उणीच हवामान खात्याचो हो अदमास. दक्षिण महाराष्ट्र आणि गोंया खातीर 75 किलोमिटरांच्या दर्यादेग वाठारांतल्या लोकांक मंगळारा हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. मजगतीं 26 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत सुकेंच वातावरण उरतलें. मळबात कुपा दिश्टी पडू येतात. ह्या काळात उणेच उणें 21 जाल्यार चडांत चड 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जावं येता. हवामान सामान्यच उरतलें. नुस्तेमारी करप्यांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय. मळबात कुपां दाटिल्लीं दिश्टी पडटलीं. उणेंच तापमान 21 डिग्री सेल्सियस. चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस. गोवा 365 ब्युरो. गोवा 365 च्यो आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.